बेरेस्तार 24 ऑगस्ट सांत बार्तोलोमेव दोर्मदूत परब. मुखेल वोळ. नाजारेतांतल्यान कितेंय तरी बरें येवंक शकता. आयज पवित्र सभा भागिवंत बार्तोलोमेवची परब समारंभता. तो दोर्मदूत सादो मनीस आसलो आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आमच्या पाप सायब फ्रांसिस्क ताचे सोपण दर एक क्रिस्तांव आपल्या बेसा प्रमाणे जंय जियेता आनी जंय वावुरता थंय अखंड भावार्थाचो धर्म परगटणार जावचो. जेन्ना फिलीप नातानियालाक जेजू विशीं खबर सांगता ताचें मन घुस्पता आनी कितें बरें येवंक शकता म्हूण परतिपाळ कोत्ता. फिलीप ताका ये आनी पळय म्हूण सांगता. जेजू नातानियालाक आपल्याशी येता तें पळोवन नातानियालाक कसलेंच भासकोळपण ना म्हणटा. नातानियाल जेजू लागीं उलयता आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक पावता. साद्या घोराब्यांतले सादें जिवीत जियेतेल्या मनशा वयर आमकां ताचे असादारण वस्तू सांगली जाल्यार आमकां मानून घेवंक सोंपें जायना. पूण ताच्या सांगाता आमी वेळ सारलो जाल्यार आमी ताचो अणभव घेवंक आमकां ताची बेस बरी ओळख जाल्या उपरांत आमी मानून घेता. भागिवंत बार्तोलोमेव भाशेन आमी जेजू थंय उलोवंक जाय तेन्ना आमी जेजूच्या अणभवान बदतलीं. जेजूचें जिवीत आमी आपणायतलीं आनी जेजूक गोवाय दिवंक पावतलीं. जाता तेन्ना आनी जाता तितलो वेळ पवित्र संस्कारान जेजूशी वेळ सारूंक आमी प्रयत्न करुया. म्हजो थाराव. म्हज्या जिवितांत हांवें बदलणी हाडूंक ह्या आव्हानांक फुडो करूंक प्रयत्न करतलीं.